I certified where food is fortified. नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या हॅलो दोतोर कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक मनाक काळजासान येवकार. तुमकां येवकार दितना आज आमचे वरवीं सामकेशे बडींग मायक्रोबायोलॉजिस्ट आसा ती डॉक्टर सुविला पैरायकर. आनी आयचो टॉपीक खरें म्हणजे थोडोसो टॅक्निकल असो दिसतलो, पण हो तुमच्या आमच्या सगळ्यांच्याच गरजेचो तितकोच मोलाचो आनी म्हत्वाचो आसा. कारण बरेचशे फावटी आमकां खूब घाई जाल्ली आसता की बेगीन बरें जावपाचो म्हणून आमी डॉक्टराचेर एक प्रेशर बिल्डअप करता. त्या प्रेशरान कितें जाता की डॉक्टरूय आमकां तरेकवार एंटीबायोटिक्स दिता. केन्ना केन्ना आमी रोखडेच बरें जायना म्हणून एका दोतोरा कडल्यान दुसऱ्या दोतोरा कडेन वतात, दुसऱ्या कडल्यान तिसऱ्या कडेन वतात. ह्या सगळ्या गडबडेन देर इज समथींग कॉल्ड एज एंटी मायक्रोबियल रेजिस्टन्स. आनी ह्या विशयाचेर विस्कटान म्हायती करून दिवपा खातीर डॉक्टर सुविला आज आमचे कडेन आसा. डॉक्टर नमस्कार आनी येवकार. नमस्कार. सगळ्यान म्हणजे हो एक क्लिश्ट टॉपीक आसा, हें हांवूय एक्सेप्ट करता, पण हो गरजेचो आसा. स्पेशली आज जी आमचे सो कॉल्ड म्हणजे लिटरेट क्लास आसा तांकां हाचे विशीं म्हायती येवपाक खूब गरजेचें. बाकीचे आसा तांकां काय म्हणना, पण तेंचो जो ह्या दोतोर किंवा आनीक दुसरी गजाल आमी करतात ते म्हणजे कितें करता, दोतोरान दिल्ल्यो गुळयो 4 घेतल्यो उजळ्यो तश्योच आसतात, किंवा आमी हे फावटी दिल्या त्योच गुळयो दुसरे फावटी वापरतात. हे अशा विशयाची जे विस्कटान मातशी म्हायती करून दिवपा खातीर हो आयचो टॉपीक, आनी तो म्हणजे एंटी मायक्रोबियल रेजिस्टन्स. सगळ्यान पयलीं आमकां हें सांगात की एंटी मायक्रोबियल रेजिस्टन्स म्हणजे कितें? एंटी मायक्रोबियल जेन्ना आमी म्हणटात तेन्ना ते भितर येता एंटीबायोटिक्स जे बॅक्टेरियल इन्फेक्शनाक वापर जाता. मागीर एंटी फंगल येता, एंटी वायरल येता, एंटी पॅरासायटीक येता. सो हे एंटी मायक्रोबियल. आतां रेजिस्टंट जेन्ना आमी म्हणटात तेन्ना हे एंटीबायोटीक आसता ते बॅक्टेरियाक रेजिस्ट करता. म्हणल्यार ती आतां एंटीबायोटीक आमी घेतली मागीर ती आमच्या आंगान काम करना. प्रतिकार करतात. हय, आनी मागीर तें दुयेंस आसा तें या तर तशेंच उरता किंवा आनी वायट जाता. सो आनी ट्रिटमेंट फेल जाता एंटीबायोटीक जेन्ना काम करना आमचे. सो हेका म्हणटा एंटी मायक्रोबियल रेजिस्टन्स. सो म्हाका सांगा डॉक्टर की आतां हो जे तुमी एक टॅक्निकल पार्ट सांगलो म्हणजे एक ताचें डेफिनेशन अशें म्हणूं येता, पण आमच्या दिसपट्ट्या जिणेंत जशें हांवें सुरवातीक सांगलां की इन आवर डे टू डे लायफ हाचो आमचे कडेन खंय म्हणजे संबंध खंय येता आनी कशा पद्दतीन जाता? हांवें सुरवातीक सांगलां, पण मातशें तुमी मातशें आनी विस्कटोन सांगात. पयलीं म्हणजे दुरुपयोग केन्ना जाता जेन्ना एंटीबायोटीक आमी मातशी थंडी जाली जाल्यार घेता, डायरिया जालें जाल्यार घेता. तेन्ना ताचो दुरुपयोग जाता. कित्याक थंडी डायरिया ताचो मेनली ते वायरल इटोलॉजी खातीर जावं शकता. आनी डायरियाचो म्हणल्यार मेन ट्रिटमेंट म्हणल्यार ORS, लॉट ऑफ फ्लुइड्स. सो तेन्ना जेन्ना आमी एंटीबायोटीक घेता जेन्ना तेजी गरज आसना तेन्ना सो तेन्ना एक दुरुपयोग जाता. मागीर आतां आमी कोर्स कंप्लीट करना तेन्ना आतां आमी 2-3 दीस एंटीबायोटीक घेतले, मातशें बरें दिसलें, मागीर आतां पूण बरो जाला, आतां पूण कित्याक घेवं अशें आमचें थिंकींग आसता. सो तेन्ना कितें जाता, एक सिंपल भाशेन म्हणजे म्हणटा की जेन्ना आमी एंटीबायोटीक घेता तेन्ना इनिशियल डेजान जी वीक बॅक्टेरिया आसता ती डिस्ट्रॉय जाता. आमी आतां वखद एंटीबायोटीक घेवपाक बंद केले ती स्ट्रॉंग बॅक्टेरिया तशीच उरता. सो ती म्हणजे स्ट्रॉंग बॅक्टेरिया उरता, ती मागीर सर्वायव जाता, ती रेजिस्ट जाता आनी ती एडॉप्ट जाता आनी ती मल्टिप्लाय जाता आनी ती मागीर दुसऱ्यांक सुद्दां मागीर पसरूं शकता. अच्छा. सो बेसिकली हे जे तुमी सांगले की सुरवातीक आमकां 3-4 दिसांनी 1-2 दिसांनी बरें दिसता, एक 7 दिसाचो कोर्स आसता किंवा 5 दिसाचो एक्झाम्पल. तर आमी कितें करता, सर्वसामान्य मनीस एज्युकेटेड सुद्दां मनीस हेंच करतात. आनी टू बी व्हेरी फ्रँक आमी कितें करता, 1-2-3 दिसांनी बरें दिसलें काय म्हणटा आतां बरें दिसलें आतां कितें घेवपाचें म्हणटा तें तशेंच काडून दवरता. आनीक डॉक्टर आमी आनीक करतात वीच अगेन इज व्हेरी इक्वली इम्पॉर्टंट. म्हाका दिसता हो विशय तुमी हँडल करचो आनी तुमी एड्रेस करप खूब गरजेचें. आमी कितें करता, आतां समज म्हाका लूज मोशन जालें जाल्यार म्हाका लूज मोशन जालें तुमी सांगलें ते हांवें ते टॅबलेट कंप्लीट घेतल्यो समजुया, गृहीत धरुया की हांवें फूल कोर्स केलो, पण 1-2 टॅबलेटी उरल्या. म्हज्या घरांतले म्हजे बायले किंवा आनी कोणाक जेन्ना जाता त्योच गुळयो ती आमी दिता किंवा ती घेवपाक सुरू करता, तेंगे कितें आपल्याक तशेंच जालां. सो हाव दीस इज म्हणजे वॉट इज द सिग्निफिकन्स ऑफ दीस? हें घेवप कितपत योग्य आनी अयोग्य जाल्यार कित्याक तें अयोग्य आनी कशें अयोग्य? हें अयोग्य कित्याक जेन्ना आमी दुसऱ्यांचे एंटीबायोटिक्स घेता तेन्ना एक म्हणजे कोर्स कंप्लीट जायना. आतां जशें हांवें पयलीं मेन्शन केलें जेन्ना कोर्स कंप्लीट जायना तेन्ना मागीर रेजिस्टन्स जाता. आनी दुसऱ्यांक खातीर ते एंटीबायोटिका पासून एलर्जी नासत बट तुमकां ते एंटीबायोटीक पासून एलर्जी आसूं शकता. मागीर सर्टन इंटरॅक्शन्स आतां डॉक्टर जेन्ना तुमकां प्रिस्क्रायब करता तो तुमकां विचारता तुमकां आनी खंयचे तुमी मेडिसिन्स घेता. सो डॉक्टराक खबर आसता की हे मेडिसिनाचो एंटीबायोटिकाचेर अमको इंटरॅक्शन जावं शकता तें तुमकां खबर आसपाना.
मागीर सर्टन एंटिबायोटिक्स आसता जे पर बॉडी वेटा प्रमाणे दिता लायक भुरग्यांक आसूं सो ते खातीर आमी केन्ना दुसऱ्यांची उरलेली एंटिबायोटिक्स घेवप न्ही आनी दुसऱ्यांचे एंटिबायोटिक्स घेवप न्ही. डॉक्टर आता तुम्ही आमकां हें विस्कटोन सांगलें म्हाका दिसता खूब म्हत्वाची माहिती आशिल्ली आनी सगळ्यांक तितकीच मोलादीक आसा कारण ही आमची सर्वसामान्य शिकिल्ल्या लोकांची सुद्दां संवय हांव अडाणी लोकांची म्हणच ना आनी न अशिक्षितांचें म्हणना इनफॅक्ट एज्युकेटेड लोक हें चड करतात कारण तांकां ती नांवां कळटात ना ना तें दिलं तें म्हाकाय बरें पडटलें सो दीस वॉट म्हाका सांगा आतां आमी एक एंटिबायोटीक दिलें आनी तुमी जशें म्हणटा की एंटी मायक्रोबियल रेजिस्टंट आता हो जाला की न जाला हे कशें कळप कारण कितें आसा कारण आमी वखद आमचें जजमेंट कितें बाबा हें आपल्याक 4 दिसांनी बरें दिसतलें किंवा दिसूं ना वॉट एवर इट इज तर हाव यूल कम टू कन्क्लुजन की बाबा हाका एंटी मायक्रोबियल रेजिस्टन्स जाला म्हणून. आयडली तुमकां जेन्ना इन्फेक्शन जाता तेन्ना जो दोतोर आसता तो तुमकां आतां सपोज जर आतां मुताचें इन्फेक्शन जालें जाल्यार युरीन सॅम्पल ब्लड इन्फेक्शन सपोज एका दोतोराक दिसता तुमकां आसा तो ब्लड सॅम्पल हे सॅम्पल तो मायक्रोबायोलॉजी लॅबान धाडटा फॉर कल्चर आनी सेन्सिटिविटी. आतां कल्चर आनी सेन्सिटिविटी म्हणजे कितें आतां कल्चर जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना आमी आतां हे जे आतां आमी सॅम्पल आसतात ते आमी कल्चर मिडियाचेर घालतात. आतां कल्चर मिडिया म्हणजे कितें आतां जशें आतां आमकां कशें आतां वाडपाक जेवण जाय आसता तशें बॅक्टेरियाक सुद्दां एक कल्चर मिडिया जाय आसता वाडपाक. सो आतां हेजेर सपोज तो बॅक्टेरिया ग्रो जालो जाल्यार तेजेर आमी सेन्सिटिविटीची स्टडी करतात. तर सेन्सिटिविटी म्हणजे आमी पळयतात की आतां तो एंटीबायोटीक डिस्क घालतात तेजेर ते ऑर्गेनिजम घालतात सो मागीर आमी पळयतात की तो एंटीबायोटीक तेका तेजेर आमकां कळटा की एंटीबायोटीक तो ते बॅक्टेरियाक रिस्पॉन्ड करतलो काय ना. सो जेन्ना आमी तेका क्लियरींग आसता म्हणल्यार तो तेका रिस्पॉन्ड हें करता सो ते मागीर ते प्रमाणे आमी रिपोर्ट तयार करतात तेका एंटीबायोग्राम म्हणटात. अच्छा सो तो रिपोर्टान आसता की अमकी एंटीबायोटीक तुमकां लागू शकता म्हणजे सेन्सिटीव आसा अनपी बायोटीक तुमकां लागू शकना म्हणजे रेजिस्टंट आसा सो असो आमी रिपोर्ट तयार करता. आतां ही फूल मेथड ती या तर मॅन्युअली जावं शकता नाल्यार ऑटोमेटेड मशीन्स लायक बॅकटेक वायटेक तेंचे हितून सुद्दां जावं शकता. सो बेसिकली हे कन्क्लुजन तुम्ही एंटी मायक्रो रेजिस्टन्स आसा की ना हे तुम्ही तुमच्या लॅब स्टडीन करून काडटा म्हणजे आय कॅनॉट कन्क्लूड म्हणजे माझी हिस्ट्री किंवा तुम्ही म्हजो अभ्यास केलो ना तुका हे वखद लागूना म्हणजे एंटी मायक्रो अशें आसना बरोबर म्हणजे इट इज फॉर द डॉक्टर एज वेल फॉर द पेशंट इज इम्पॉर्टंट बिकॉज यू हॅव टू गो टू अ लॅब टेस्ट बरोबर. बरें म्हाका सांगा डॉक्टर आतां खूब फावटी कितें आसता आमी एक प्लॅन अप करता सर्जरी किंवा एक कॅन्सर पेशंट आसता आनी दीज आर व्हेरी क्रिटिकल पेशंट म्हणजे हांकां कितें आसा ऑलरेडी तांचो रेजिस्टन्स कमी जाल्लो आसता अशा वेळी ही जी सिस्टम आसा एंटी मायक्रो रेजिस्टन्स हाव इट कम टू पिक्चर आनी हाचो कितें अफेक्ट जावं शकता वेन वी आर हँडलिंग ऑर मॅनेजिंग दीस टायप ऑफ पेशंट इन्क्लुडींग आसा जे आमी इवन डायबेटीक जे प्रोलॉंग आसा किंवा तांकां चड हें आसता तांकां तशें जावं शकता. सो वॉट इज युअर टेक ऑन दीस एकाडेमीक क्वेश्चन. आतां आमी सर्जरीची उलयल्यार आतां सर्जरीचे पयलीं आनी सर्जरीचे नंतर पेशंट्साक एंटीबायोटिक्स दितात ताका आमी मेडिकल भाशेन आमी प्रोफायलॅक्सीस म्हणटात. सो हे एंटीबायोटीक दिता कित्याक इन्फेक्शन सर्जरी नंतर इन्फेक्शन जावनी न्ही म्हणून एंटीबायोटीक दितात. सो कितें जाता आतां एक बारीक प्रोसिजर जालो एपेंडिसेक्टमी जाली तेजे नंतर आतां सपोज तेजे आतां मनशाच्या आंगान ते ऑलरेडी रेजिस्टंट बॅक्टेरिया आसा आनी तो ते एंटीबायोटीक रिस्पॉन्ड करना जाल्यार ताका इन्फेक्शन जावं शकता मागीर तेजे वूंड हिलिंगूय डिले जावं शकता ताका मागीर परत सर्जरी लागू शकता तो एप्सेस कितें पस जालो तो ड्रेन करपाक तेजे हॉस्पिटल तेजी स्टेय वाडटली. सो दीस इज रिगार्डींग सर्जरी. आतां कॅन्सराचें म्हणल्यार ते पेशंट्सांची ऑलरेडी इम्युनिटी वीक आसता सो तांकां हार्मलेस बॅक्टेरिया सो तांकां इन्फेक्ट केल्यार तांकां ते इन्फेक्शन तेंचें चड आसता सो तांकां तेंच्या आंगान सपोज एक रेजिस्टंट बॅक्टेरिया सपोज आसा जाल्यार तांकां ट्रिटमेंट रिस्पॉन्ड करपाक खूब डिफिकल्ट जाता की तेंची इम्युनिटी वीक आसता. आतां आयसीयूचे जेन्ना उलयता तेय पेशंट्स क्रिटिकली इल आसता तेंची इम्युनिटी कमी आसता आनी ते पेशंट्सा भितर आमी वेंटिलेटराचो मुताच्या बादयेचो वापर करतात. सो जेन्ना आमी तशें हेंचो वापर करता तेन्ना वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया जावं शकता कॅटलेटर एसोसिएटेड UTI जावं शकता युरिनरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन जावं शकता. सो तेन्ना सपोज तेंच्या आंगान सपोज ती एंटीबायोटीक रिस्पॉन्ड करना बिकॉज ऑफ दीस एंटीमायक्रोबियल रेजिस्टन्स जाल्यार तेंचें कंडिशन आनी वर्स जावं शकता. अच्छा सो इट इज ऑल्सो द टायम ड्युरेशन म्हणजे तुजो एक वेळ वता दुसरें म्हणजे जे वखद तूं दिला ते सारकें लागना आनी बाय दॅट टायम जो ऑर्गेनिजम ताचो ऑलरेडी आसा तो ऑलरेडी आनी चड फ्लेअर जाता आनी जाता बरोबर. मग सांग डॉक्टर खुबशे फावटी जे टेस्ट आसतात एनिमल रिलेटेड आसता सो डू यू हॅव सेम पिक्चर इन मॅन किंवा ह्युमन बिंग्स टू से बाबा ह्याचो हें गणित आसा की ओके हाका लागना म्हणजे हाका लागचें ना किंवा हाव यू एसे म्हणजे हें जिक्सॉ पजल तुमी कशें सॉल्व करतात. आतां एनिमल्सान कशें जाता आतां जशी आमकां एंटीबायोटिकाची गरज पडटा
तशी एनिमल्सांक सुद्दां इन्फेक्शन खातीर एंटीबायोटिक्सची गरज पडटा आनी मागीर आतां तेंचे भितर तांकां आतां एंटीबायोटिक्स दिले सो तेंचे भितर सुद्दां रेजिस्टन्स जावंक शकता. आतां इन 2010 स्टडी केल्ली तेन्ना इंडिया वॉज द फोर्थ लार्जस्ट ग्लोबल कन्जम्पशन ऑफ एंटीबायोटिक्स इन एनिमल्स इन फार्म एनिमल्स. सो आमी जेन्ना हे आतां एंटीबायोटिक्स जेन्ना आमी ते एनिमल्सांचे सारके लायक मीट कन्ज्यूम करता सारके वॉश करनासतना किंवा सारके शिजयनासतना जाल्यार ते मागीर ते आमच्या आंगान येवं शकता. सो हे आतां एंटी मायक्रोबियल रेजिस्टन्स आसा ते आतां वखदां सारकी घेतली न्ही म्हणून जाता अशें ना, ताका बाकी एनवायरमेंटल फॅक्टर्सूय आसा. अच्छा, सो इट इज नॉट ओनली बाबा तुवें डोस हाफ घेतला इनकम्प्लीट घेतला किंवा सारको घेतला ना हाचे खातीरच अशें न्हय तर बाकीचे एनवायरमेंटल फॅक्टर्स इक्वली इम्पॉर्टंट आसता. म्हाका सांगा आतां डॉक्टर एक आनीक तुमकां एकाडेमीक ट्विस्ट विचारता की आमी समज एका मनशाचे एंटी मायक्रोबियल रेजिस्टन्स कॅन इट बी पास ऑन टू अनदर पर्सन हाचे कितें कोरिलेशन आसूं शकता किंवा जावं शकता? ऑफकोर्स म्हणल्यार आतां कशें आमकां एका मनशा पासून दुसऱ्या मनशाक कशें इन्फेक्शन स्प्रेड जाता तशेंच एका मनशा पासून दुसऱ्या मनशाक तो रेजिस्टंट बॅक्टेरियाय स्प्रेड जावं शकता. लायक आतां एक्झाम्पल सपोज आतां एक मनशाक सपोज एक इन्फेक्टेड वुंड आसा आनी ते एक रेजिस्टंट बॅक्टेरिया ताका तो वुंड आसा ताका सपोज टच केलो किंवा मागीर तुमी सारके हँड हायजीन करूं ना किंवा मागीर तेजे वांगडा तुमी कितें वस्तू शेअर केल्यो सो जाल्यार तशे तरेन ते तुमकां येवं शकता. किंवा आतां सपोज कोणाक सपोज डायरिया आसा आनी द डायरिया इज बिकॉज ऑफ अ रेजिस्टंट बॅक्टेरिया सो आनी मागीर तेणें मागीर आपले आफ्टर वॉशरूम तेणें आपले सारके हात धुवना ते हात धुयनासतना तेणें मागीर कुकींग बी केलें सो तशें तरेन तुमकां येवं शकता. सो जशे तरेन नॉर्मल बॅक्टेरिया कशे स्प्रेड जावं शकता तशें हे एंटी मायक्रोबियल रेजिस्टंट बॅक्टेरिया सुद्दां तुमच्या आंगान स्प्रेड जावं शकता फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. सो बेसिकली म्हणजे जशें तुमी सांगलें की जसो खंयचोय दुयेंस जावपाचो बॅक्टेरिया स्प्रेड जाता त्याच पद्दतीन हो एंटी मायक्रोबियल म्हणजे बॅक्टेरिया स्प्रेड जावं शकता जाका रेजिस्टन्स ऑलरेडी डेव्हलप आनी इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट व्हेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट. हय म्हणून सांगा आतां तुमी डॉक्टर आनी थोड्या वेळ आनी गोष्ट मेन्शन केली तुमी म्हणलें की आयसीयून बी स्पेशली जेन्ना आमी तो व्हेंटिलेटर यूज करता किंवा कॅथेटर्स यूज करता आमी हे हॉस्पिटल अक्वायर्ड जाले तर हांगा आमी कितें रोल आसूं शकता कारण हांगा पेशंटच व्हडलोसो रोल आसना. सो टू बी व्हेरी फ्रँक लेट्स कम टू अ कॉमन कन्सेन्स कारण हांगा पेशंट कितें करूं शकता पेशंट कांयच करूं शकना. व्हेंटिलेटर तुमी लायता एक्झाम्पल किंवा कॅथेटर तुमी घालता किंवा आनी जे कितें भितरली जी ही सगळी भितरली इंट्रिकसीज आसा दॅट यू नो बेटर सो पेशंट हॅज नो सो हाव वी कॅन स्टॉप दीस कारण वी ऑल्सो हॅव अ बीग रोल टू प्ले बरोबर. सो हाव वी कॅन स्टॉप दीस बीइंग अ मेडिकल प्रोफेशनल. आतां हॉस्पिटलान एंटी मायक्रोबियल रेजिस्टन्स हे आतां प्रिवेंट करपा खातीर ताका आमकां एंटी मायक्रोबियल स्टिवर्डशिपाची गरज आसा. आतां एंटी मायक्रोबियल स्टिवर्डशीप म्हणजे कितें? एंटी मायक्रोबियल स्टिवर्डशीप म्हणजे right use of antibiotic to right patient at right time, right dose, right frequency. So here to prevent misuse of antibiotic at present आणि तुझे future patients. आता एंटीबायोटिक स्टिवर्डशीप आता हे इम्प्लिमेंट करपा खातीर एंटीबायोटिक स्टिवर्डशीप प्रोग्राम म्हणून आसता दॅट इज बेसिकली अ स्ट्रॅटजी हे ऑर्गनायज्ड वे ऑफ इम्प्लांटिंग दीस. सो हे आता एंटीबायोटिक स्टिवर्डशीप प्रोग्राम आतां इम्प्लिमेंट करपाक एक टिमाची गरज आसता जी हॉस्पिटलान फॉर्म करतात. अच्छा, सो बेसिकली ही टीम तुमकां गायड करता की हेका खंयच्या वखत दिवप खंयच्या वेळार दिवप हाऊ मच इज द म्हणजे ताका कितके दीस मेरेन दिवप म्हणजे हाचे कितके ड्युरेशन बरोबर हे सगळे ते गायड करता आनी त्या प्रमाणे तुमी थारायतात सो दॅट पेशंट टू पेशंट ट्रान्सफर जावं शकना किंवा एखाद्या नव्या पेशंटाक नवें इन्फेक्शन म्हणजे तो घेवन आयल्लो आसा समजा ताका एक इन्फेक्शन आसा समजा एक्झाम्पल साल्मोनेला घेवन आयला आनी ताका आनी तुमी 2 तरेचे इन्फेक्शन दिता अशें जावपाक जायना बरोबर. सो यू हॅव व्हेरी रिजीड कंट्रोल ऑन दीस म्हणजे वॉट इज युअर म्हणजे तुम्ही आता स्पेशली इज दीस प्रॅक्टीस फॉलोड इन गोवा मेडिकल कॉलेज किंवा हांचे तुमचे एनीथिंग प्रोग्राम इज कमिंग अप बाबा कारण हांव ह्या दृष्टिकोनांतल्यान हो प्रश्न विचारता कारण आज जेन्ना आमी दो दीस टॉपीक अपियर्स टू बी व्हेरी सिंपल अँड जशें हांव सुरवाती म्हणलें ड्राय टॉपीक बट आज जर आमी एनालिसीस केलें जाल्यार आज जगान ही सगळ्यात व्हडली समस्या आसा. ही ह्या खातीर समस्या आसा कारण आमचे कडेन एक लिमिटेड स्टॉक आसा ऑफ म्हणजे एंटीबायोटिक्स म्हणजे वखदां थोडीं आसात पण दुयेंसां खूब आसात आनी जर हातून जर रेजिस्टन्स जालो जाल्यार वी हॅव गॉट म्हणजे आमचे कडेन एम्युनेशन कांयच ना अशें म्हणू शकता आमी. सो हें जर फेस करता इज अ चॅलेंज वर्ल्ड ओवर तेन्ना ह्या गजाली कडेन आमी आमच्या दृश्टिकोनांतून जर पळयतले मेडिकल प्रोफेशनल जाल्यार हाव यू वील गो हेड. आतां आमी हेजे खातीर आतां ही एंटी मायक्रोबियल समस्या हें करपा खातीर आतां एंटी मायक्रोबियल स्टिवर्डशीप प्रोग्राम आसता.
सो ते प्रोग्रामान एंटी मायक्रोबियल स्टीवॉर्डशीप टीम फॉर्म जाता आतां हे टिमीन आसता तुजे इंटरनल मेडिसिन फिजिशियन आसता इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर आसता क्लिनिकल मायक्रोबायोलॉजिस्ट आसता मागीर तुजे एंटीबायोटीक स्टीवॉर्डशीप नर्सीस आसता मागीर फार्मासी इंचार्ज आसता क्लिनिकल फार्मासिस्ट आसता आतां हे सगळे मेळून तेजें सोल्युशन काडटात आतां तूं आतां क्लिनिकल मायक्रोबायोलॉजिस्ट आसलो ताका खबर आसता ताका आतां लोकल एंटीबायोटीक रेजिस्टंट पॅटर्न ताका खबर आसता सो तो एक इन्स्टिट्यूशनाचे म्हळ्यार पर्टिक्युलर त्या हॉस्पिटलाची एंटीबायोटीक पॉलिसी फॉर्म करता ओके सो तेच तरेन जो आतां इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर आसता तो आतां इन्फेक्शन कंट्रोलिंग मेजर्स इम्प्लिमेंट करतात आनी तो मॉनिटर करता की बाबा हे आतां त्या जाग्यार आसा काय ना तें तशेंच नर्सिसांचो रोल टू ते आतां पेशंट्सांक ती मेडिसिन्स दितात सो ते आतां तांकां कितें सायड इफेक्ट कितें जाता तांकां किंवा ते आतां टायमार तांकां मेडिसिन्स दिवप ते तशें नर्सीस पळयतात सो हो आतां एंटी मायक्रोबियल स्टीवॉर्डशीप प्रोग्राम आसा हे आतां खुबशे स्टेटान एनफोर्स केला आमच्या गोवान सुद्दां लास्ट इयर हो प्रोजेक्ट परिवर्तन म्हणून स्टार्ट जाला that is about anti-microbial stewardship program which is by Pfizer India वो आता 4 वर्साचो प्रोजेक्ट सो अशे तरेन हे आमी ट्राय करूं शकतात फ्रॉम हॉस्पिटल वे ऑफ पर्स्पेक्टीव ऑफ हाव टू टॅकल एंटीमायक्रोबियल रेजिस्टन्स बरोबर आणि आता दुसरो तितकोच महत्वाचो प्रश्न आसा जशें हांवें आतां सुरवातीकच म्हटिल्लें की दीस अ वर्ल्ड वायड प्रोग्राम किंवा वर्ल्ड वायड चॅलेंज ह्या चॅलेंजा कडेन ह्या आव्हाना कडेन आमी भारतांतल्या दृश्टिकोनांतल्यान पळय कारण आमच्यो गरजो मातशे वेगळ्यो आसा जशें तुमी सुरवातीकच आमी म्हटलां की आमचे लोक थोडे गुळयो घेतात थोडे घेना एका दोतोरा परत आनी एक आसा आज ह्या दोतोरा कडेन गेले बरें दिसूं ना दुसरे दिसा दुसऱ्या दोतोरा कडेन गेले हें एक आसा दोतोरी चेंज आय डोंट ब्लेम देम पण नायदर आय सपोर्ट देम ते कितें करता तांकां ती खबर आसा हें सारकें दिलां पण तो कितें तरी चेंज करून दिता हें एक जाता तिसरें म्हणजे पेशंटाक भाशेंत आसतना दोतोराकय घाई आसता कारण नाल्यार पेशंट आपल्या हाता भायर वतलो अशें ह्या सिच्युएशनांतल्यान जेन्ना ह्या आव्हाना कडेन आमी पळयता म्हणजे हे जे एंटी मायक्रोबियल रेजिस्टन्स आसा आय एम टॉकिंग इंडियन पर्स्पेक्टीव जाल्यार वॉट इज युअर टेक ऑन दीस इंडियन पर्स्पेक्टीव म्हणजे जाल्यार आतां एंटी मायक्रोबियल रेजिस्टन्साचे बद्दल खुबशे लोकांक कांयच अवेअरनेस ना लोकांक खबर सुद्दां ना की एंटी मायक्रोबियल रेजिस्टन्स म्हणजे कितें आसता म्हणून आनी जे वस्तू तांकां खबर सुद्दां तेच वस्तू खातीर लाखांनी लोक मरतात इन 2019 सुद्दां लाखांनी ग्लोबली लाखांनी 50 लाख कितें लोक मेल्लेले फॉर बॅक्टेरियल AMR सो ते खातीर आतां आनी आमचे कडेन आतां पयलींच आतां सगळींच सपोज रेजिस्टंट जाले जाल्यार तशें आमचे आतां एंटीबायोटिक्स आमचे कडेन सोंपतले आनी खंयचेच आतां एक न्यू ड्रगाक ताका ट्रायलाक वर्सां लागता सो आमच्या फ्युचर जनरेशना खातीर सुद्दां ते एंटीबायोटिक्स कमी उरतले आतां सो ते खातीर आमी आमचे लायक आमी पयलीं फर्स्ट ऑफ ऑल डोस बी सगळे कंप्लीट करपाक ते आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसातूच इवन आमी आतां इवन ओन्ली ऑन एलोपॅथी हांव हायलायट करता एलोपॅथी डॉक्टराच्या प्रिस्क्रिप्शनानूच आमी हें घेवपाचें आनी अशें केन्ना करप न्ही की आतां ही एंटीबायोटीक आपल्या बायलेन घेतिली बायलेक बरी पडली सो आतां आपल्याकूय बरी पडटली सो आपूण वचून फार्मासीन विचारपाचें किंवा लास्ट टायम आपुणूच ही एंटीबायोटीक घेतली तेन्ना आपल्याक बरी पडलेली म्हणून आतां आपूण परत वचून ती घेता तशें केन्नाच करप न्ही स्वताक सेल्फ प्रिस्क्रायब एंटीबायोटीक केन्नाच करप न्ही तुमी एक एलोपॅथी डॉक्टरान प्रिस्क्रायब केल्यारूच ती घेवपाची बरोबर सो एक म्हणजे तुमकां प्रॉपर जो म्हणजे ह्या अभ्यास आशिल्लो एलोपॅथीक डॉक्टरा कडेन तुमी वचून ताणें दिल्लें प्रिस्क्रिप्शन तो सांगता त्या शेड्युलान घेवप तो सांगता तितके दीस घेवप आनी कोर्स कंप्लीट घेवप दीस इज मोस्ट इम्पॉर्टंट कारण जर आमकां ह्या फुडाराक जर हें अशें जावपाक जायना जाल्यार डॉक्टर जशें हांव हे प्रश्न विचारतना आनीक म्हज्या मनान अशें आनीक परत होच प्रश्न आसा की हाचें भविश्य कितें इफ यू डोंट टॅकल दीस इशू कारण हें लोकांक कळपाक जाय कारण लोकांक दिसता कितें ना आमकां काय व्हडलेशें पडूं ना 4 दिसांनी बरें दिसलें घेतलें बट एज यू हॅव रायटली मेन्शन दीस नॉट अ प्रॉब्लेम आज फक्त भारत देशाचो प्रॉब्लेम न्हय कारण एक नवें वखद जेन्ना येता तें आज मार्केटान तयार जालें आनी फाल्यां मार्केटान येता आनी लोक घेवपाक लागता तशें जायना ताका एक स्टडी आसता ताचें फेज 1 ट्रायल आसता फेज 2 आसता हें इतकें सगळें जाल्या उपरांत ताका वर्सां वतात तेन्ना तें मार्केटान येतलें तेन्ना उपरांत ते लोक घेवपाक लागतले ताचे उपरांत जशें लोकांक अशी अवेरनेस येतली आनी तेन्ना लोक मार्केटान ताका कळटलें हें कितकें रेजिस्टन्स आसा कितको हाचो एफिकसी आसा तर ह्या सगळ्या दृश्टिकोनांत जेन्ना आमी पळयता तेन्ना म्हाका दिसता एक व्हडलें एक आव्हान आसा आमच्या समोर सो वेन यू आर लुकींग एट दीस चॅलेंज वॉट यू लायक टू से ऑन दीस इशू WHO ऑलरेडी म्हटलां की एंटी मायक्रोबियल रेजिस्टन्स इज अमॉंग द 10 ग्लोबल हेल्थ थ्रेट
आणि युनायटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्रामान एक त्यांचो एक हें आशिल्लो इन ब्रेसिंग फॉर सुपरबग्स इन 2023 तितून तेंच्यांनी स्टडीन तेंच्यांनी सांगलें की 2020 जितले लोक कॅन्सरा खातीर मेले तितलेच लायक दॅट वॉज अप्रॉक्सिमेटली 10 मिलियन तितलेच लोक 2015 एंटीमायक्रोबियल रेजिस्टन्सा खातीर मरू शकता. सो तुम्ही इमॅजिन करू शकता आमी आतां म्हणटात की कॅन्सर येदें व्हडलें दुयेंस इतले लोक मरतात आनी आतां तेच हेजे खातीर तितलेच लोक आतां एंटीमायक्रोबियल रेजिस्टन्स जेच्या बद्दल लोकांक खबर सुद्दां ना तेज्या खातीर लोक मरू शकता. सो ते खातीर हेजे आतां अवेरनस करपाची खूब गरजेची आसा आनी आमी हे सगळे मेजर्स सगळे फॉलो करपाची खूब गरज आसा. सो बेसिकली तुम्ही सांगतात त्या प्रमाणे हें एक चॅलेंज खूब व्हडलें आसा. जितके आमी म्हणजे ह्या टॉपिकाच्या पयलीं म्हणजे आमी चडशे कोण उलयच ना, आमकां खबर आसता बट जस्ट आयकले खबर कशी आनी वी ओवरलूक दीस. पण हे ओवरलूक करपा सारकी गजाल न्हय. हाची अशी एक अलर्टनेस आसपाक जाय, प्रत्येक डॉक्टरा कडेन आसपाक जाय, पेशंटा कडेन तर आसपाकच जाय, कारण फायनली एकदां डॉक्टरान करेक्ट प्रिस्क्रिप्शन आसता पण तो सारकें फॉलो करना. सो हा आयचो टॉपिक तुमी ह्याच खातीर इम्पॉर्टंट की म्हाका दिसता तुमी सगळ्यांनी हाचो जो मोरल आसा तो समजून घेया. हाचे फाटली जी तळमळ आसा की तुमकां एक अवेरनेस येवची हें खूब म्हत्वाचें आसा. डॉक्टर म्हाका आनी तुमकां प्रश्न आसा. आतां जेन्ना आमी ह्या गंभीर विशया कडेन पळयता तेन्ना एज अ पार्ट ऑफ अवेरनेस आमी कितें करूं शकता सो दॅट बाबा लोकांनी एक हाचे एक अवेरनेस येवचो आनी हांच्यांनी अशा पद्दतीन हँडल करप म्हणजे मिसयूज आय विल से नाव आय विल कम टू वर्ड मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक्स आमी कशें अवॉयड करूं शकता किंवा कशें स्टॉप करूं शकता. अवेरनस अशें उलोवपाक म्हणल्यार आतां जे आमी करतात तितून आतां आमी अवेरनस स्प्रेड करतात. आतां हे टॉका नंतर आय होप आमचे खुबशे गोवन्सा भितर खुबशे अवेरनस जातली. दुसरें म्हणजे WHO एक ग्लोबल कॅम्पेन स्टार्ट केला जो दर वर्सा 18 to 24 नोव्हेंबर आसता. सो तेका आमी एंटीमायक्रोबियल रेजिस्टन्स वीक म्हणटात, अवेरनस वीक म्हणटात. सो तितून हॉस्पिटलांनी बी कितें करतात ते आतां जावं एक MTS आसूं किंवा टेक्निशियन्स आसूं तांकां ती एज्युकेट करता अबाउट दीस. तांकां हँड हायजीन शिकयतात किंवा डॉक्टर्स असतात ते तरेतरेचे ओपीडीन वयतात, पोस्टर्स घेवन वयतात, ओपीडीन वयतात आनी तरेतरेच्या भाशेन पेशंट्सांक सांगतात की अशें अशें आसता तुमी वखदां सारकी घेवपाची. सो तशे तरेन तो 18 to 24 नोव्हेंबर हे अवेरनस विकान आमी हे अशे अवेरनस स्प्रेड करतात. आणि सो बट ह्या विशयाचेर आनी खुबशे अवेरनस स्प्रेड करपाची गरज आसा. सो आतां हांव तुमकां एक प्रश्न विचारता एज अ मेडिकल प्रोफेशनल किंवा आज ह्या कार्यावळीच्या निमतान आमचे कडेन 1-2-3 मिनटां उरिल्ली आसा. वॉट यू वूड लायक टू से किंवा तुमचो टेक होम मेसेज कितें आसतलो डॉक्टर? टेक होम मेसेज म्हणजे आतां समरायज करता हांव की आमी आतां एंटीमायक्रोबियल रेजिस्टन्स कशें प्रिवेंट करूं शकता. करेक्ट. एक म्हणजे तुम्ही इम्पॉर्टंट गजाल म्हणजे आपलो फूल कोर्स कंप्लीट करपाचो. दुसरें म्हणजे एक ॲलोपॅथी डॉक्टरान प्रिस्क्रायब केल्यारूच तुम्ही ते एंटीबायोटिक्स घेवपाच्यो. तिसरें म्हणजे प्रोमोट वॅक्सिनेशन. तुम्ही आपले भुरग्याक सगळे वॅक्सीन सारखे स्केड्युला प्रमाणे दिवपाचे कित्याक जितले तुम्ही तांकां वॅक्सीन दितले तितले तांकां मागीर इन्फेक्शन कमी जातले आनी जितले इन्फेक्शन कमी जाता तितले तांकां एंटीबायोटिकाची गरज कमी पडटली. आणि मागीर 4th पॉयंट इज तुमचे हायजीन मेंटेन करपाचें. लायक हँड वॉश प्रॉपर करपाचो. इफ तुमकां सपोज की इन्फेक्शन आसा किंवा तुमी दुसरे कोणाच्या मनशाच्या कॉन्टेक्टान आयले जाका इन्फेक्शन आसा प्रॉपर हँड हायजीन मेंटेन करपाचें. आनी रिगार्डींग एनिमल्स जे सांगले की तेंचे पासून सुद्दां ते रेजिस्टन्स स्प्रेड जाता. सो तुमी ते रांदतना सुद्दां काळजी घेवपाची, सारके शिजोवन खावपाचें, सारकें ते मीठ बी तुमी एनिमल कन्ज्युमर सारकें वॉश करून खावपाचें. सो हे सगळे तुमी काळजीपूर्वक करपाचें. सो म्हाका दिसता हे आयच्या कार्यावळीच्या निमतान बरीच मोलादीक माहिती डॉक्टरान विस्कटावन सांगल्या. इतके म्हणजे हाचे म्हणजे फ्रॅक्शन टू फ्रॅक्शन एनालिसीस केल्लें आसा की ते कशें जाता, कित्याक जाता, हाव वी कॅन स्टॉप एट अ लेवल ऑफ एज अ पेशंट, एट अ लेवल ऑफ डॉक्टर किंवा बाकीचे जे पॅरामेडिक स्टाफ आसा, नर्सीस आसा, MTS आसा, ह्या सगळ्यांच्या लेवलार हे कंबायंड टीम एफर्ट हाका आसपाक जाय. कारण हे आव्हान जितकी आमी सादी समजता इतकी सादी गजाल न्हय. इज अ बीग चॅलेंज आनी बीग थ्रेट. येवपी जी वर्सां आसतली तांचे खातीर हें आव्हान चड व्हडलें जातलें. फक्त भारत देशा खातीर न्हय जगा खातीर. वी हॅव गॉट लिमिटेड आर्म्स एंड एम्युनिशन्स म्हणटा तशें आमचे कडेन शस्त्रां सामकी कमी आसात आनी दुश्मन व्हडलो व्हडलो वाडत जातलो. जशें राक्षस कसो वाडटा तसो तो वाडत वतलो. हे आमी कितकेय प्रयत्न केल्यार जातलेच, पण जितके आमी शक्य आसा जितके आमचे कडेन प्रयत्न करूं शकता तितके आमी करपाक जाय. आनी हें फक्त डॉक्टराचें काम न्हय, तें हें सगळें तुमचें आमचें सगळ्यांचें मेळून करपा सारकें काम. म्हाका दिसता ह्या कार्याक सगळ्यांनी एकठांय येवन वेदर ही इज अ डॉक्टर, टिचर, फार्मर, सगळ्यांनी एकठांय येवन एकठांय वावर केल्यारूच आमी हाचेर जैत जोडूं शकतले.
आमी जंय जोडटले अशें आशावाद दवरून आयची कार्यावळ सोंपयतना बाय डॉक्टर सुविला तूं मुद्दाम इतके अभ्यास करून आयले ह्या खातीर सगळे जे आमचे हॅलो दोतोर पळोवपी लोक आसात तांच्या वतीन प्लस एज अ हॅलो डॉक्टर टीम जी आसा तांच्या वतीन काळजान देव बरें करूं. नमस्कार.